फादर कोण रे हे सुणे आमची फेस्तां बंद करूंक. एक तरणाटो भाव भयणीनो ह्या दिसांनी उद्गारलो म्हजेशी येवन आनी कित्या विशीं जो व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो आसा. एक हिंदू आपूणच हिंदू म्हणटा तो एक भाव म्हणटा आमची बागयोंत जुजेवाजाची नोवेनां सांकवाडे जी चलतात ती बंद करतले, थंयसर फेस्त करूंक दिवचे ना आनी हेर दुसऱ्यो धमक्यो दिवन जो व्हिडिओ व्हायरल जालो ताचे विशीं हो तरणाटो उद्गारलो. आनी हांवें ताका म्हणलें बाबा शांत जाव, शांत जाव. कितें फादर राग येता. आमी सदांच ओगेच रावतात. आमचो बिशपूय ओगो रावता, आमचे पाद्री ओगी रावतात आनी ते आमकां नाका जाल्ले हे भाशेन सतायतात. म्हाका राग येता. भाव भयणीनो, हे भाशेन घडये आमच्या मदल्या जायत्या जाणांक राग आयिल्लो आसा ह्या दिसांनी. आनी ह्या रागान त्या उपरांतलो प्रश्न जरी तर विचारीत जाल्यार करया कितें. ह्याच तरणाट्यान म्हणलें जाल्यार आमी दाखोवया की आमचेय लागीं जाता. आनी आमी जरी तर उठत आनी आमी जरी तर मारपाक लागत जाल्यार मागीर बंद जावचें ना. आमचेय लागीं जाता. आमी भिवकुरे न्हू. तातूंतल्यान कितें मेळटलें हेंय विचारलें तरणाट्याक. त्या उपरांत मागीर ताका खबर ना कितें मेळटलें तें. आनी हेच घडये आमकांय भाव भयणीनो जायते पावटी जाता. आमचेर कोणूय कितेंय वायट करीत जाल्यार आमकां राग येता. आनी राग येवप हें सैमीच. आमकां जरी तर कोणें वायट करीत जाल्यार राग येता. आमकां कोणें फोटी सांगत जाल्यार राग येता. आमकां कोणें घात करीत जाल्यार राग येता. वा आमचें कोणूय निसंटन करता, कोणूय आमचें पाड घालता जाल्यार आमकां राग येता. हें सैमीच. राग येना जाल्यार तूं मनीस न्हू. राग येता जाल्यार जाणा जाव की तूं मनीस म्हूण. पूण तो राग आयल्या उपरांत तो क्रोधान बदलून आमी ताचो विंगास घेवंक वेता जाल्यार कोणाक फायदो. तातूंत फायदो कोणाकूच ना. जुजेवाज भाव भयणीनो, पादविगार आसलो मंगळूरचे दियोसिजीन उल्लाल पनीर म्हणटात त्या जाग्यार. आनी थंयसर तो पादविगार पयलोच जाल्लो तेन्ना मंगळूरचे वाटेर हो गांव आसा. आनी आतां थंयसर एक मुड्डिप्पू म्हूण एक दोंगर आसा. हे फिरगोजीन वावर करता आसतना जुजेवाज उक्तेपणी शिकयतालो. भोव करून जे कोण गिरेस्त आसात आनी गरीब आसात तांचे मदें जो फरक आसलेलो आनी हे गिरेस्त मनीस जे आसात ते गरिबांचो फायदो काडटाले, तांकां पिळटाले. तेन्ना जुजेवाजान जायते प्रवचन केलें. आनी असल्या वेळार हे जे गिरेस्त मनीस आसले तांकां राग आयलो. जुजेवाज आमचेर हे भाशेन कित्याक उलयता, ताका बंद करपाक जायो. तो हेच भाशेन जरी तर आमचेर उलयत आनी आमकां असो ताशीत रावत जाल्यार लोकूय आमचेर चाळवतलो. हो लोक आमकां बरो करचो ना. तांकांच भितरल्यान खातालें. तेन्ना धाडले थोडे जाणांक रातच्या वेळार आनी पादविगाराक सांगलें कोण बरो ना, सोतेसांव लावपाक जाय. आनी जुजेवाज पादविगार कसो सगल्या मोगान आनी आपुरबायेन भायर सरलो रातचोच तांचे बराबर. आनी ताका काडून जेन्ना ते दोंगरार पावले, मुड्डिप्पू म्हणटात त्या जाग्यार, थंयसर पावले तेन्ना हे मनीस जे धाडलेले पादविगाराक आपोवपाक ताका मारून उडोवंक सोदताले. आनी जेन्ना जुजेवाजाक कळ्ळें की ते आपणाक मारपाक सोदतात म्हणून तेन्ना जुजेवाजान थंयसर दिमी मोडली आनी आपले हात जमणीचेर दवरले. भाव भयणीनो, त्याच वेळार थंयसर 3 झरी फुटल्यो. ह्यो झरी आयज पासून त्या दोंगरार, मुड्डिप्पू म्हणटात त्या दोंगरार आजून पासून व्हांवतात. थंयसर मिलाग्र म्हणटात तीही त्या वाटेन आनीक सुमार 60-70 बांयो आसात. ते बांयंत उदक ना. पूण थंयसर बांयंत उदक नासतना ह्यो झरी फुटल्यो. आनी हे जे कोण पिवोवन धाडलेले पादविगाराक मारून उडोवपाक ते भिवोन पडोन गेले थंयसरले. राग आमकां भाव भयणीनो मरणा वाटेन व्हरता जाल्यार शांतताय, शांत समाधान आमकां जिवीत दिता. जुजेवाज शांत जालो आनी हे शांततायेन आपले मागणें देवाक उबारलें. देवान मिलाग्र करून दाखयली. जाल्यार आयजूय आमचेर जेन्ना हे भाशेन वेगवेगळी तरेचीं कारणां आसात आमकां रागार जावपाक, आनी आमचीं कारणां आसात तीं घडये सारकीं कारणां.
खरेंच आमकां कोणें वायट केलां, खरेंच कोणें आमचेर बोगलाटां घातल्यात, खरेंच आमकां कोणें घात केला, खरेंच कोणें आमचें निसणटण केलां, खरेंच आमी इनोसेंट आसतना कोणें आमकां बेश्टे कोर्टान ओडून व्हेल्ले आसात, हें सगळें घडये खरें आनी आमकां राग येवपाक कारण आसा. जाल्यार कारण आसा तेन्ना आयचे पयले वाचपान आमकां कितें भाशेन उगडास केला, भाग्यून जाकोब चीट बरोवन आमकां उगडास करता. देवाचें उतर जें आमी आयकता, देवाचें उतर जें आमी वाचता, तें फकत वाचून आनी आयकून काबार करूंक जायना, पूण तें देवाचें उतर आमी जियेता जाल्यार हो राग आमच्यान धरून रावूंकूच जायना. तो राग बदलपाक जाय, तो राग शांततायेन बदलपाक जाय. आनी शांततायेन बदली ना जाल्यार कितें जाता हेंय आमकां आयज जेजू शुभ वर्तमानान सांगता. आमकां घडये कसलेंय कारण आसा रागार जावपाक, जावं आमचीं उतरां, जावं आमची वागणूक एकामेका सवें, आनी असल्या रागाच्या वेळार आमी भोव करून वेगवेगळीं उतरां उलयता. आयज आमी गाळयो मारून उलयता. असल्या उतरां विशीं जेजून सांगलां, खरेंच असलीं उतरां जीं तुमी उलयल्लीं आसात रागाच्या वेळार, ती तुमकां न्याय सदरे मुखार आनी न्याय सभे मुखार उबी करपाक पुरो. ह्या पासत आमचीं उतरां भोव करून आमकां राग येता तेन्ना, आमच्यो करण्यो आमकां राग येता तेन्ना दमावन दवरपाक आमकां देवाचो आत्मो जाय. जरी तर आमी अशें करिना आनी एकामेकाचेर फकत रागूच काडपाक रावले जाल्यार कितें जाता तें आमी जाणा. आमी आयज पासून कितल्योच केसी कोर्टान आसात, पुलीस स्टेशनाचेर केसी आसात, आमी एकामेकाचेर घातलेल्यो केसी आसात. थोडे पावटी राग काडपाक, थोडे पावटी देख शिकोवपाक, थोडे पावटी बेश्त्योच करून दवरलेल्यो केसी. जायते पावटी आमी चुकता आनी खरें चुकता. चुकता तेन्ना आमी जेन्ना चूक केल्या त्या मनशाचेर रागार जाता वा ताचेर आमी व्हडलें बॉन्ड करता तेन्ना ताच्या जिविताचेर कितें परिणाम जाता हें आमी केन्ना चिंतता काय. फाटीं जेन्ना ही केस जाल्ली पातकुराचेर कोणें एटॅक केल्लो तरणाट्यांनी, लोकांन सगळ्यान जायतो बोवाळ केलो, जायते उलयले. कोणें चिंतलां काय हे जे तरणाटे जे आसात तांच्या जिविताचेर कसलो प्रभाव जाला काय, तांच्या वावराचें कितें जालां काय आयज, वो आयज ते कितें करतात काय. होच लोक जो सगळो भडकोन मुखार सरलेलो, MLA पासून थंयसर पावलो आनी हो आवाज केलो, जाल्यार ह्या रागान कोणाक फायदो जाला आयज. पातकुराक फायदो जालो, पादविगाराक फायदो जालो, लोकांक फायदो जालो, ह्या तरणाट्यांक फायदो जालो, वो कोणाक फायदो जालो काय हें चिंततात काय आमी जेन्ना आमचो राग दाखयता तेन्ना. ह्या दिसांनी घडये आमकां जायतो राग येता, पॉलिटिकल राग, जे भाशेन आमचे पॉलिटिकल पार्टीज ह्या दिसांनी करतात, बिहेव करतात. आमकां जायत्या जाणांक जे कोण वेगवेगळे पार्टीक सपोर्ट करतात तांकां राग येता, एक एकलो भायर सरता, कोण रिजायन करता, कोण भितर आसतना एक उलयतालो तो भायर येवन दुसरे भाशेन उलयता, एक्सपोज म्हणून करता. हें सगळें ह्या दिसांनी चालू आसा आनी हें केन्ना जाता, रागान जाता. जरी तर शांततायेन आसतना ह्योच वस्तू केल्ल्यो जाल्यार घडये सारक्यो जावपाच्यो, खरेंच तो एक्सपोज म्हणटा तो सारको जावपाचो. पूण आतां जेन्ना म्हाका कितें मेळना देखून हांव रागार जाता, म्हाका सीट मेळना म्हूण हांव रागार जाता, म्हाका टिकेट मेळना म्हूण हांव रागार जाता, वा म्हाका पोजिशन मेळना म्हूण हांव रागार जाता आनी देखून भायर सरोन हांव एक्सपोज करता. सारकें काय हें? भाव भयणीनो, हो राग क्रोध आसा तो आयचो विशय आमकां किरीत भाशेन आपयता. आमी शांत समाधान ताचे बदलेक घेवपाक जाय आनी हें शांत समाधान घेयत जाल्यार जायत्यो वस्तू जाग्यार पडटल्यो. जाल्यार आयच्या दिसाक भाव भयणीनो, जुजेवाजाचे मजतीन आमकां करपा मागुया. जुजेवाजान हें केलां, आपलो जीव काडूंक सोदताले तांकां ताणें रागान आनी क्रोधान तांचेशी वागचे बदलेक तो शांततायेन वागलो, देवान वाचयलो, देवान मिलाग्र केली. म्हणटच जंय खरेंच आमकां राग क्रोध येवपाक जाय, आमकां कारणां आसा, थंयसर जरी तर आमच्यान हें शांत समाधान हाडूंक जाता जाल्यार मिलाग्र घडटलीच. मिलाग्र घडनासतना रावची ना. जुजेवाज आमकां शिकयता. तर आयच्या दिसाक भाव भयणीनो ही कृपा आमकां मागुया. जितलीं कारणां आमकां आसात आयच्या दिसाक ह्या वेळार आमी आमच्या मनान हाडुया, खंयचीं कारणां तुका आसात आयज हो राग धरपाक. कोणें तुका वायट केल्लें आसा, कोणाचेर तुका राग आसा, कोणाक तुज्यान भोगसूंक जायना आजून पासून, तुका कितें फायदो आसा तातूंत. जाल्यार हातूंत शांत समाधान जाय जाल्यार ह्या आल्ताराचेर आतां जेजू येता. आपलें उतर ताणें आमकां आतां दिलां.
हें उतर आमी घेवया. फकत आयकलें, बरो सेरमांव सांगलो फादर म्हणलें आनी गेलें जाल्यार जायना. पण आमच्या जिवितान एक भागान तरी तें आमी आयज खरें करुया. एकल्याक तरी आमचेर राग आसा वा आमकां तांचेर राग आसा जाल्यार तें शांत समाधान बदलूंक आमी प्रयत्न करुया. आनी हो जेजू ह्या आल्ताराचेर येता, तो आमच्या काळजान येता. ताका घेवन जें कितें आमच्यान जावचें ना तें आमी करून दाखोवया. म्हणल्यार मिलाग्र आमचे वरवीं घडोवन येवं आनी ही मिलाग्र आमकां जी घडटा ती एकामेकाकी आदार करतली. रागाक लागून जे कोण त्रासान पडलेले आसात, रागाक लागून जे कोण कोश्टांत आसात, आयज जांचें जिवीत साणून पडलेलें आसा, तांकां ही मिलाग्र जावं हीच कृपा आमकां मागून आमी जेजूक आमचें जिवीत भेटयता आसतना ह्या आल्ताराचेर सगळे तरेचो आमचो राग आसा तो हे भेटवणेंत उबारुया.